तेल घालून जो मिल्क आसा तो रिप्लेस करून हातूंत तेल घालप तेल घातलो म्हणटकच तो रेट कमी जाता आनी हो तो पेड्यान मिक्स करून विकता सो अशें केलें म्हणटकच पेडो सवाय जाता आनी एक लोकांचो जो असो इंटेंशन पेडो घेवप म्हणजे दुदाचो पेडो घेता लोक न्ही असो हो मिक्स जाता तेन्ना तो दुदाचो पेडो आसना तो तेलाचो पेडो आसता सो हे जे स्टॉक आमकां मेवले आनी जातून हो तेलाचो जो माल हाडलेलो मिक्स करून हाडलेलो हो बरे हितून सो एक 70% ते दुदाचो करता आनी तितून 30% हो मिक्स करता जो सबस्टँडर्ड आसा तेल घालून सो हो आमी सगळो कॉन्फिडेंट केल्लो आसा तांकां एडुकेट केला आनी तांकां स्ट्रिक्ट वॉर्निंगूय दिला की ह्या नेक्स्ट 3-4 दिसांनी अशें तर खंय मेवलें जाल्यार इमिडिएटली तांचे युनिट आमी बंद करतले आनी ह्या सिजनान तांकां विकपाक दिवचें ना म्हणून अशें आमी तांकां वॉर्निंगूय घातलें आनीक चीजूय थोडो आमकां मेवल्लो आसा विदावट लेबल एक्सपायरी जाल्ले कारणान लेबल काडून विकताले सो हे सगळे आमी केल्ले आसा फर्सान आनी नेक्स्ट 3-4 दिसांनी चॅक्स आमचे चालूच उरतले सॅम्पल्सूय आमी काडलेले आसा दोनी नॉर्थ गोवा सावथ गोवा तशे सॅम्पल्सूय काडलेले आसा आनी आयच्या दिसा आमच्या सावथ गोवा टिमीनी असोच सेम मावा जो आसा तो जप्त केल्लो आसा आनी एक मॅसेज पास केल्या की ह्या सिजनान कांयच अशें आमी फावल प्ले दिवपाक अलाव करचें ना सो खंयच्या आतां एरियन इन्स्पेक्ट केली सो शॉपां ही जी आसा ती एंटायर बार्देस एरिया आयची जी आसा म्हणजे फाटले 3-4 दिसांनी जे मॅन्युफॅक्चरर्स जे आसा आमच्या रेकॉर्डान आसा तांकां सगळ्यांक हांवें विजीट केल्या सगळ्यांक एड्युकेट केल्या आनी सगळ्यांक एक वॉर्निंगूय अशी दिल्या की काय फावल प्ले करचो ना तशेंच दुसऱ्या एरियान तिसवाडी जावं आनी बिचोले ह्या एरियांनी टीम गेल्ली आसा आनी सगळे जे मॅन्युफॅक्चरर्स आसा तांकां एड्युकेट केला आनी तांकां आमी इन्फॉर्म केला की ह्या सिजनान जो आसा तो बऱ्या क्वॉलिटीचो स्वीट घालचो म्हणून बंद केला कितें बंद केल्लो आसा एक युनिट आमचो म्हापशा बंद केल्लो आसा हावजींग बोर्डान तशेंच सनरायज म्हणून एक आसा ताकाय आमी सद्याक बंद करूंक लायला कित्याक ताका पॉयंट्स दिल्ले आसा ते कम्प्लाय करपाक आनी बेकरी बंद केल्या
टोटल 3 बंद केल्ले अशें 3 बंद आसा सध्या आयच्या आमचे एक 2-3 दिसांनी जे आमी केल्ले 3 युनिट आमी बंद दवरलेले आनी इन्स्पेक्ट कितली केली टोटल इन्स्पेक्ट मोरोलेस म्हाका दिसता एक अरावंड 30 to 35 जाल्या ह्या फाटल्या 3 दिसांनी एक्झॅक्ट फिगर रावंड अबाउट इतले जाल्या हे बार्देस तिसवाडी आनी बिचोलचे धरून आमचे डायरेक्टरेट ऑफ फूड अँड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनाचे टीमी फाटल्या एक वीक कंटिन्यूस चॅक्स चालू केल्ले आनी हे स्पेशली जी आमचो फेस्टिवल सिजन येता दिवाळी हाज्या निमतान जो सगळे जे स्वीट मॅन्युफॅक्चरर्स आसा फरसाण मॅन्युफॅक्चरर्स आसा हांकां कंटिन्युअसली विजीट केल्ले आनी फाटल्या 3-4 दिसांनी जे जे नॉन कंप्लायंट युनीट आसलेले तांकां इम्प्रुवमेंट नोटीस दिवन आनी अशे 1-2 युनीट एक सनरायज स्वीट्स म्हणून एक ताका आमी बंद केल्लो बेती आनी तशेंच आयच्याय दिसा अरावंड 7-8 युनीट आमी विजीट केले आनी अशें तुमकां बॅकग्रावंडान दिसता